15 ऑगस्ट दिसा जो भारताचो स्वातंत्र्य दिन बरी घोषणा केली आणि ते म्हणजे 16,000 लिटर उदक गोंयकारांक फुकट मेळटलें म्हणून. पयलें 16,000 लिटर म्हणजे 16 क्युबिक मिटर. हांव अभिनंदन करता कित्याक मुख्यमंत्र्याचें की ही जी फायल आसा ती 2016 अंडर ज्युडिशियल यूज ऑफ वॉटर, ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर ह्या सकल हांवें मुखार व्हेल्ली. खुद्द मुख्यमंत्री त्या वेळार सुरवातीक पार्सेकार आशिल्ले आनी त्या नंतर 2017च्या काळांत मुख्यमंत्री पर्रीकर आशिल्ले. आनी ही जावची अशें म्हाका मना पासून दिसतालें, कारण ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. 4 जाणांची फॅमिली जर आसा जाल्यार ताका 15 क्युबिक मिटर पर मंथ वयर उदक लागपाक जायना. सादारण रुरल एरियेंत अशें स्पश्टीकरण केल्लें आसा की 100 ते 130 लिटर उदक एका मनशाक दिसाक लागता आनी तेच अर्बन एरियेंत सादारण 150 लिटराच्या आसपास लागता. आनी हे दोनूय फॅक्टर्स जर आमी धरले आसत जाल्यार 16 क्युबिक मिटर उदक 4 जाणांच्या फॅमिलीक पावं येता. आनी ताकाच आमी ज्युडिशियस यूज ऑफ वॉटर म्हणटा. आनी उदक हें अमृत आशिल्ल्या कारणान हें सगळें आमी केलें. पूण कर्मधर्म संयोगान आसूं त्या वेळार मुख्यमंत्र्याच्या काही प्रॉब्लेमा लागून ही फायल मुखार गेली ना आनी आज ती ह्या मुख्यमंत्र्यान घेतली. पूण हें चालू दवरपाक जाय. फक्त इलेक्शना पुरते मर्यादीत 2022 मार्च जाले बरोबर परत ते कितें करून उपयोग ना, हेंय त्याच बरोबर खरें आसा. आनी त्याच बरोबर मुखावयले जे रेट 9 रुपया आसा थंय एकदम तो वाडयलो गेला फाटल्या फावटी. तो खंय तरी कमी करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. कारण 8 जाणांची फॅमिली जी आसता एका घरांत ती इमिजिएट 20 क्युबिक मिटराचेर पावतली, ते 25 क्युबिक मिटराचेर पावतले. आनी जे रेट आज म्हाका खबर आसा ते उदक जें आसा हें मॅन्युफॅक्चर करपाक सादारण 12 ते 13 रुपया पर क्युबिक मिटर पडटा. आनी आमी थ्रोअवे प्रायजां गोंयांत हें उदक दिलें गेलें वता. आनी ताचो ज्युडिशियस यूज जर केलो ना जाल्यार हें अमृत मुखार आमकां मेळटलें की काय कितें असो प्रश्न मुखार निर्माण जावंक शकता. आनी त्या खातीरूच ही योजना करता आसतना मुख्यमंत्र्यान एक लक्षांत दवरचें की 24/7 जी योजना आमी 2012 चालू केल्ली मुख्यमंत्री पर्रीकर आनी हांवें, आनी ताचे पयलीं डिक्लरेशन 2004 केल्लें. जैका प्रोजेक्ट त्या खातीर आमी हाडिल्लो. ते काही प्रमाणात काम जाल्लें आसा, पूण त्याच बरोबर हें काम करपाची आवश्यकता आसा. तिसरी गजाल आसा ती नॉन रेव्हेन्यू वॉटर. नॉन रेव्हेन्यू वॉटर हें जवळ जवळ आज परत 40%चेर पावलां. हांव जेन्ना आशिल्लो तेन्ना सादारण 25 ते 30% पर्यंत आमी आसताले. आज ते परत 40%चेर पाविल्ल्यान खंय तरी आमी कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. ज्युडिशियस यूज करता आसतनाच ह्योय गोश्टी आमी लक्षांत दवरपाक जाय की नॉन रेव्हेन्यू वॉटर जें आसा तें कशें कंट्रोल करप. आनी त्या खातीर तुमी कितें करतले हेंय तुमी लोकां कडेन सांगपाक जाय. पॅन्डेमीक सिच्युएशनाक कदाचीत गव्हर्मेंट जर ही 1 सप्टेंबराच्यान लोकांक जर माफ करता, त्याच प्रमाणे जी बिलां आयिल्लीं आसा ती बिलां 8,000 9,000 वन टायम सेटलमेंट दिला. त्या वन टायम सेटलमेंटाक खूब लोक येवंकूच ना. मुख्यमंत्र्याक आनी विनंती आसा की ताणें जें लास्ट बील आसा त्या बिलाचेर जो इंट्रस्ट 2% लागता तो स्टॉप करचो. ते इन्स्टॉलमेंटांनी पर मंथ 10% त्या बिलांतल्यान इन्स्टॉलमेंट पे करपा खातीर लोकांक हेल्प करची. आनी जें बील म्हयन्याचें येता ते पूर्ण पे केल्या नंतर ते जे बॅलन्स एमावंट पेंडींग बॅलन्स एमावंट आसा तो मागीर 2,000 आसूं 4 आसूं ताचे 10% जो भरता ताका मोबत दिवची.